दीस सोमार सप्टेंबराची 30 तारीख 2024. पहिले वाचप जोब प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचप अध्याय 1 अवस्वर 22 पर्यंत. एक दीस देवाचे पूत सर्वेस्परा मुखार हाजीर जावंक आयिल्ले तेन्ना सैतानय तांचे मदें आसलो. सर्वेस्परान सैतानाक म्हळें, तूं खंय थावन आयलोय? सैतानान सर्वेस्पराक जाप दिवन म्हळें, हांव संवसारांत भोंवडा मारून आयलों. सर्वेस्परान ताका विचारलें, तुवें म्हज्या सेवका जॉबाक लक्ष दिलाय? निर्दोशी आनी प्रामाणीक मनीस तो. देवाक भिवन तो चलता आनी वायटाक पाट करता. संवसारांत ताचे सारको दुसरो कोणूच ना. सैतानान सर्वेस्पराक म्हळें, जोब बेश्टोच देवाक भिवन चलता? ताचे भोवतीं, ताच्या घरदारा भोवतीं आनी ताच्या सर्वस्वा भोवतीं तुवें एक वोय घालून ताका रक्षण दिवंक नाय? ताणें हातीं घेतिल्ल्या सर्व कामांचेर तुवें आशिर्वाद घालाय आनी ताचे हिंड सगळ्या गांवांत भरोन गेल्यात. पूण आतां तुजो हात विस्तारून ताचे कडेन आसा तें सगळें आपड आनी तो तुज्या तोंडार तुका शिराप घालता वा ना तें पळय. सर्वेस्परान सैतानाक म्हळें, ताचे कडेन आसा तें सगळें तुजे अधीन आसा, पूण ताका मात्र हात लायनाका. उपरांत सैतान सर्वेस्परा मुखलो गेलो. एका दिसा जोबाचे पूत आनी ताच्यो धुवो आपल्या मालगाड्या भावाच्या घरा जेवतालीं आनी दाका सोरो पियेतालीं तेन्ना एक दूत जोबाशी आयलो आनी ताणें ताका म्हळें, बैलांक जोतान बांदिल्लें आनी गाडवां तांचे बगलेक सरतालीं तेन्ना साबेयांनी तांचेर दाड घाली आनी ते तांकां व्हरून गेले. तांणी सेवकांक तलवारीन जीवशी मारले आनी हांव एकलो मात्र तुका ही खबर दिवंक वांचून उरलो. तो आनिकी उलोवन आसता आनी एकलो आयलो आनी ताणें म्हळें, आकाशांतावन देवाचो उजो सकला पडलो आनी ताणें बोकऱ्यांक आनी तांच्या गवळ्यांक लासून उडयलें. हांव एकलो मात्र तुका ही खबर दिवंक वांचून उरलो. तो आनिकी उलोवन आसता आनी एकलो आयलो आनी ताणें म्हळें, काल देई 3 दाळांनी आयले आनी तांणी करी स्वाधीन करून व्हेली. तांच्या राखण्यांक तांणी तलवारीन जीवशी मारले आनी हांव एकलो मात्र ही खबर दिवंक वांचून उरलो. तो आनिकी उलोवन आसता आनी एकलो आयलो आनी ताणें म्हळें, तुजे पूत आनी तुजे धुवो आपल्या मालगाड्या भावाच्या घरा जेवतालीं आनी दाकां सोरो पियेतालीं तेन्ना अवचित्त अरण्यांतले एक वादळ आयलें आनी ते घराच्या चारीय कोनशांचेर मारलें. घर त्या तरणाट्यांचेर पडलें आनी तीं मेलीं. हांव एकलो मात्र तुका ही खबर दिवंक वांचून उरलो. तेन्ना जोब उठलो. ताणें आपलो दगलो पिंजलो आनी आपले केस तासले. तो धरणीकसर पडलो आनी ताणें म्हळें, विणगो हांव म्हज्या आवयच्या गर्भांतलो भायर सरलो. विणगो हांव परतून वेतालो. सर्वेस्परान दिलें, सर्वेस्परान काडून व्हेलें. सर्वेस्पराचें नांव सदैव जावं. ह्या सगळ्या विघ्नांत जोबान पातक करूंक ना आनी तो देवा विरोध कसलेंच अनुचित उलोवंक ना. देवाचें उतर हें, देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 17 1 BCD 2-3 6-7. श्लोक. म्हाका कान दी सर्वेस्परा, म्हजी उतरां चीत दिवन आयक. कान दी सर्वेस्परा, नितिवंताच्या उल्याक. चीत दिवन आयक, हांव मारतां ती बोब. उगड तुजे कान म्हजे विनवणेक. म्हज्या वंटांचेर ना कसलेंच कापट. श्लोक. म्हाका कान दी सर्वेस्परा, म्हजी उतरां चीत दिवन आयक. तुजे तावन येवं
म्हज्या न्यायाचें तीर्प. तुज्याच दोळ्यां मुखार उक्तें जावं सतनीत. जाय जाल्यार म्हज्या काळजाची सोदना कर. रातींचे पर्यंत तांची तपासणी करूंक ये. सूक्ष्मायेन म्हजी परिक्षा कर. म्हज्या थंय कितेंच वायट तुका मेळचें ना. श्लोक. म्हाका कान दी सर्वेस्परा, म्हजीं उतरां चीत दिवन आयक. आबळे. हांव तुका उलो मारतां. तूं म्हाका जाप दी. देवा, म्हाका कान दी. म्हजीं उतरां चीत दिवन आयक. दाखय तुजीं विचित्र कार्यां. दुस्मानांतावन पळोवंक तुजो आसरो सोदतल्यांक तुज्या उजव्या हातान तूं सांबाळताय. श्लोक. म्हाका कान दी सर्वेस्परा, म्हजीं उतरां चीत दिवन आयक. शुभ वार्ता. लुका प्रमाणे शुभ वार्ता अध्याय 9 46-50 पर्यंत. एक पावटी आपणापैकी कोण व्हड हे विशान शिसामध्ये एक तर कुटले. तांचे मतीन कसल्यो आलोचन्यो गुंतात ते जाणा जावन जेजून एक ल्हान भुरग्याक आपयलें आनी ताका आपणा सरशीन उबें करून ताचे लागीं म्हळें, जो कोण ह्या ल्हान भुरग्याक म्हज्या नांवान घेता तो म्हाकाच घेता. म्हाका घेता तो म्हाका पाठयल्ल्याक घेता. कित्याक जो कोण तुमचे मदें निमाणो तो सगळ्या प्रास व्हरतो. आनी जुवावन जेजू लागीं म्हळें, मेस्त्री, तुज्या नांवान देवसार धांवडयतल्या एकल्याक आमी देखलो. तो आमच्या मेळांतलो न्हय देखून आमी ताका आडवारलें. जेजून तांकां सांगलें, तांकां आडवार नाकात. कित्याक जो कोण तुमचे विरोध न्हय तो तुमचे पक्षेचो. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. नियाळ. आमचे पैकी कोण श्रेश्ठ म्हणले सवाल गुपीत तरी आमच्या मनान गुवोन आसता. शिसामध्ये तसलेंच तर्क जावन आसलें. जेजू इस्रायल असो राय जातलो आनी ताचे संगी राजवटकी चलोवंक कोण योग्य जातलो म्हणून ते अंदाज करून आसले. जेजू तांकां सांगता, जो कोण तुमचे मदें निमाणो तोच सगळ्या प्रास व्हरतो. आमच्या जिवितांत आमचे अहम आमी सोडून दिवंक तयार ना. आमचे विशीं बडाय उलोवचे संद्राप मस्त आसात. हेरांक मुखार येवंक सोडिनात आसले. तांची उमेद मुळांतच हुमटून उडोवचे तसले चिंताप आसता. हे सर्व सांडून सर्वांक जेजूच्या नांवान आमी स्विकार केल्यार देवाकच आमी घेतले बरी म्हणटा इवांजेलिस्ट. आयच्या पयल्या वाचपांत जॉबा विशीं आयकता. अखंड ग्रेस्त तो जावन नासलो तरी व्हडपण तो दाखयनातलो. सर्व ताजे तावन सैतानान हुमटून काडल्यारी देवाची वांकणी करीत तो गेलो. विणगो हांव म्हज्या आवयच्या गर्भांतलो भायर सरलो, विणगो हांव परतून वेतलो. सर्वेस्परान दिल्लें सर्वेस्परान काडून व्हेलें म्हणालो. ताच्या हर एका विघ्नांत पात करिनातल्यान देवान ताका 100 वांट्यांनी पाटी दिलें.